हांगासर आमी स्पेक्शन दवरलें कारण हांगासर जायते आमचे ऑपोजीट टॉयटा ऑपोजीट हांगा एक क्रॉसींग रोड आसलो आनी तो रोडाक लागून आमी जे लोकांक इफेक्ट जाता जो आमचे केलोसी लोकांक जावं मडकय वचपाच्या लोकांक हांगासर बी आसा ती आमकां लोक भरपूर हे रोडान हो यूज करताले ताका लागून हांगासर व्हेरी डिफिकल्ट लोकांक प्रॉब्लम जातालो एक्सिडेंट खंयच्या टायमार एक्सिडेंट फाटीं एक एक्सिडेंट बी जाल्लो हांगा ताका लागून आमकां क्लोज करपाक लागून आमी लोकांक आपयले जे मेन आमचे केलोसी लोक आमचे सरपंच आसा पंच आसा डेप्युटी सरपंच हांगा आपयन आमी डिसिजन घेतलें की हांगासर व्हेरी डेंजर हो आमी क्लोज करपाक कित्याक पयलीं लोक आमकां प्रपोजल आसले ना वे दवरा अशें म्हणून आमकां सांगताले पूण आतां आमी सगल्यांकूय आपोवन जे आमचे कोण ना ताका आपोवन हांवें डिसिजन घेतलो तो आमी रोड क्लोज करप व्हेरी डेंजर तो स्पिडीन गाडी येयली जाल्यार खंयच्या टायमार एक्सिडेंट जावपाक शकता ताका लागून आमी हो रोड आयज आमी बंद दवरला तांकां रोड कितें प्रोविजन आतां प्रोविजन म्हणल्यार आतां आमी डिस्कस करताले आमचे लोकल आमचे सगळे हाय सरपंच बी आसा पंच बी आसा आमी डिसिजन घेतला आतां आमी डिस्कस करताले ते प्रमाणे आमकां तांकां चडशे आमचे जो सर्वीस रोड आसा तांकां सायडीन 3 मिटर्स रोड आसा ते 3 मिटर्साचो रोड करून सर्वीस रोड करून तांकां दिवचो हो तेंगेलो प्रपोजल आसा सर पूण त्या वाटेच्यान प्रविडा शोरमा फुडल्यान एक रस्तो केळशी वयता आनी शिरोडा त्या वाटेन वयता ताका ते रस्ते कितें करतले मागीर तुमी तिका ओपनिंग आसतलें खंयचो रोड शोरे तेवटे सकयल वयता तो केळशी वयता तो रस्ते केळशी रोड न्हू तो हय पूण इफ यू आर कमींग फ्रॉम दीस सायड कितें आसा एक सकयल्यान एक रोड आसा अबावट हाफ किलोमिटर आनी 1 किलोमिटर समज मातशें लॉंग डिस्टन्स पडटा इतलेंच आनी काय ना एक्चुअली हांव लोकां कडेन हात जोडून मागता लायफ इज इम्पॉर्टंट सारकें एक इल्लोसो टायम गेलो 5 मिनटी गेल्यो हे इम्पॉर्टंट ना पूण लोकांक हेका लायफाक लागून म्हाका दिसता 1 किलोमिटर देखून भोंवन तर येयलो जाल्यार प्रॉब्लम आसपाना कित्याक आमचें लायफ सेफ जाता कित्याक व्हेरी डेंजर आसा इतली डेंजर आसा इतली स्पिडीन येता आनी आतां नॅशनल हायवे तर स्टार्ट जालो ती स्पिडीन येतली पयलीं तर कितें जातालो स्लोप आसलो स्लोपाचेर एक 60 स्पीड आसताली आतां 80 स्पीड जातली ताका लागून इतली फास्ट गाडी ताका लागून हांव लोकां कडेन मागता तुमी मातशें पासेस काडा आनी जाता ते भाशेन आमी एडजस्टमेंट करा जे मेरेन आमी हो सर्वीस रोड जावं पासून हांव मातशें एक ते म्हण हांवें आतां हेका विचारलें PW ऑफिसरान विचारलें ते म्हणून 100 म्हयने तर वयतले एटलीस्ट 100 म्हयने तर आमी पासेस काडया आनी सर्वीस रोड करून ताका आमी घेवया केसरवाल हॉटेल टू हांगासर आमी बायपास केलोसी रोड वयता थंयसर ताच्या मिनटां आमकां सर्वीस रोड करून दी म्हणून सांगला आनी म्हाका टेम्पररी आनी हांवें हेका सरपंचाक पंचायकूय सांगला तुमची डिसिजन बॉडी डिसिजन घेवन म्हाका कितें फायनल करून म्हाका रेजोल्युशन धाड म्हणून हांवें तेकाय सांगला तेंचे रेजोल्युशन घेवन तूं ऑथॉरिटी हांव मागीर पळयतो हो ब्रीज जाला एक बरें जालें काम ताजे बरोबर आमी हांगसान क्रॉस करून आमचे घर वता सगळे वता हांगचे तेन्ना आमकां एक वचपाक एक प्रॉपर एक रोड हांवें पयलीं प्री प्लान करपाक जाय आशिल्लो तें केलो ना आतां ब्रीज ओपन जावपाक आयलो आनी आमी आज मागणी करतात आमच्या रोडाक कितें आज आमी MLA आयलो पंच आयले सगळे गांवचे लोक आयले कित्याक लागून आमकां हांगा ताणें प्रॉपर एक कितें तरी करचें आमगे तांची मागणी आहा तुमचे कडेन मागणी आसा आमी प्रॉब्लेम तुमी सॉल्व करता पंचायत बॉडीन एक कलेक्टराक लेटर बरयल्ली की जी पळय हांगासर एक रस्तो आसा केलोसी विलेजीन वचपाचो जे सगळे लोक ह्या रस्त्यांतल्यान वता ते वता म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो कलेक्टरा कडेन लेटर बरोवन की आमकां हांगासर एक ट्रॅफीक आयलंड प्रोवायड करचो कित्याक लागून जरी तर आमी हांगासर क्रॉस जाले जाल्यार हे डेंजर आसा कित्याक फुडल्यान गाडी येता त्यो थांबपाक वा कितें जातलें तेन्ना अनलेस एंड अनटिल देर इज अ ट्रॅफीक सिग्नल सो हो आमची मेन मागणी आशिल्ली पूण आतां जेन्ना आमी हांगासर आयिल्ले हो रॉंग सायडीक एक ओपनिंग करून दवरलो आशिल्लो सो तो आमी डिमांड करता कित्याक बंद करपाक कित्याक लागून ताका दुसरें तरी सोल्युशन दिवपाक जाय की हांगा ट्रॅफीक आयलंड घालून वा कितें तरी करून हांगासरल्या लोकांक सोंपेपणी वचपाक नाजाल्यार लोकांक आनी एक मिटर 1 किलोमिटर यू टर्न मारून परतो येवचो पडटलो सो ताका लागून हें सोल्युशन दिवपाक आमी हांगासर आतां आमकां एक सोल्युशन PWD हे आमकां सांगता की एक सर्वीस रोड प्रोवायड करतले जो पळय 3 मिटर आसतलो पूण तेय जाल्यार ते म्हणटा की ते 6 म्हयने लागतले पूण म्हाका तरी दिसना की हे 6 म्हयन्या भितर हो प्रोसेस जातलो ताका लागून एक टेम्पररी सोल्युशन जे पळय कितें आसा हे आख्खे विलेजींतले लोक वता प्लस ते रासोईचे लोटलीचे लोक वता सो तांकां इजी वे जावपाक एक सोल्युशन काडचें आनी हांगासर एक ट्रॅफीक आयलंड फॉर टायम बींग टील द सर्वीस रोड इज प्रोवायडर ते आमकां एक सिग्नल दवरचें आनी थंयसर लोकांक वचपाक एलाव करचें
हे आमचे मागणे आसा. मागण आसली जी आमचे लोटोली केलोसी रोड बायपास रोड आसा तो ओपन दवरचो म्हूण ते सांगतात कितें जाता ते ओपन दवरूंक जाय. इज अ डेंजर म्हणटात ते ताका लागून बंद करून सोदतात. आमी तांचे कडेन मागलां सर्वीस रोड आमकां दिवपाक टील आमचे विला क्रॉस देर इज अ सिग्नल आसा तो दिवच्यान आमकां एक लेफ्ट सायड सर्वीस रोड दिवचो आनी बरे भाशेन तो करचो म्हणून मागलां. डेंजर क्रॉसिंग जाता सध्या तुमी क्रॉसिंग क्रॉसिंग जावपाक आमकां जे स्पिडीन फास्ट येता ते अदर सायड फ्रॉम कोर्टालीम टू पारगांव त्या सायड स्पिडीन ताका लागून मागलां ती आमकां सर्वीस रोड दिवचो.